आयज पॉलिटिक्स म्हणटात ती सगळे जाण खेळटात. पॉलिटिक्स राजकारण सगळ्यांनी करचें, पण एक राजकारणी पॉलिटिक्सान जर ऑपोजिशन आहा जाल्यार तेणी एक कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन करचें. पण आयज संकल्प बामणकर आसा जो मुरगांवचो नेता जावन आसा काँग्रेसीचो, जो 2 फावटी इलेक्शन डिफीट जावन तेका मिलिंद नायकाच्या अगेन्स्ट डिफीट जालो म्हणून घरा बसला. आतां तरी असले कांड केल्लेले आसा आनी आपूण उलट दुसरे भायलेचे चारित्रहीन करपाक फुडें चल्लेलो आसा. तेका आयजच्या ह्या हितून तेणी जे कितें कांड केला पळय तेतून तो आयज लोकांपान बसपाची पाळी येयलेली. हांव एकूच सांगपाक सोदतां की हांव तेन्ना संकल्प बामणकरांक लागलो तेणी फुकटसो एक खोटो रेप केस घातलेली आसलेली मिलिंद नायकाची 2017च्या इलेक्शनाक. तेजें कितें जालें असले फटिंगगिरीचे दुसऱ्याचे चारित्र स्पॉयल करून आपूण जिखतलो अशें जर तेणी चिंतला जाल्यार ही मुरगांवची जनता तेका खंयच थारो दिवची ना आनी ह्या फावटी परतय तेका घर दाखयतले. आनी काँग्रेस पार्टी कडेन हांव मागता की असल्या थर्ड क्लास मनशाक तिकीट दिवपाचीच न्हू. मुद्दो एकूच की काल जे गिरीश चोडणकर आसले थर्ड क्लास मनीस हे मनशाक लायकी ना पंचायत इलेक्शन जिखपाची. तो मनीस येदे व्हडले 4 फावटी जिखलेल्या आमदाराक तो अशी नाकाजली एलिगेशन करता. सो आनी तो दुसरो आहा तो जेन्ना पंचायत इलेक्शन दोगूय लिडर आहा पळय एलिगेशन करपी तेंची लायकी ना पंचायत इलेक्शन जिखपाची. असले मनीस मिलिंद नायकाचेर आरोप करता. मिलिंद नायकाच्या सपोर्टाक येयल्या, कोणें आफोंक ना, तांकां कांय ना, कोण पयशे दिवन कांय ना, तांकां लोक आपल्या मनाच्यान येयल्या. आमकां कालच्यान जेन्ना अशें जालें पळय तेन्ना आमकां फोन येताले कितें हें कितें. हांवें म्हणलें आजून कांय ना, सरान आमकां कांय सांगूंक ना. सो काल जेन्ना सरान रिजायन दिली पळय सगळे लोक म्हणले आमी मिटींग घेवपाकूच जाय म्हणून लोक आपल्या मना काळजांच्यान एक नेटान येयल्या भायर सरल्या की आमी सगळे मिलिंद नायका कडेन आसा, ठामपणे मिलिंद वांगडा रावतले. आता जे कितें हांगा इतके जाल्लेले आहा न्हू इतर तर इतले तर तेजें सत्य आसा जाल्यार ही महिला कितें हांगा आसतली. महिला जे जागेर आसता सत्य आहा थंयसर शक्ती आसता, शक्ती आहा थंयसर महिला आसता. हांव सांगता की कोण केला ते कोण आमोणकर असो तो कोणू असो घाणीन हात घातला पळय तेणी ते घाण तेकाच लागलेली आसतली ती. आमकां न्हू आमी सत्यान चल्ले आसा. ती महिला आसा ती कित्याक आसा ही आमकां महिला केन्ना घाणीन वयतली, महिला केन्ना वायट वाटेन वयतली. सर आमच्या सत्यान चलता म्हणून महिला तेजे बरोबर आहा. आए हैं मिलिंद सर के लिए वोट हैं. मिलिंद सर हमारा ऐसा नहीं है, हम 17 साल से उनको पहचानते हैं. ये आरोप डाले हैं हम सर पे हमारे आरोप है और सीएम से मांगते हैं कि जल्द से जल्द उनका इंसाफ करे और मिलिंद सर हमारे सर को ही दे. उसको आरोप डालने का उसका पुराना पेशा है. संकल्प बामणकर का 2012 में हमारा दुकान बंद किया था वर्टिकल सर, तभी हमको मिलिंद ने और परिकर सर ने खोल के दिया था. और 2015 में मिलिंद सर के खिलाफ और एक ये किया था, उसने आरोप डाला था उसका मुस्लिम का औरत है, बच्चा है, बल्कि ये सब आरोप डालने का उसका पुराना पेशा है. पर जीतेगा नहीं बोल के ये आरोप डाला है उसने. इस बार उसको मालूम है मिलिंद सर ही आएगा हमारा. आमच्या सराचेर जो अन्याय जाल्लेलो आहा त्या सराक आमी न्याय दिवपासाठी सगळी जमलेली आहा. आमी हे मान्यच करना की आमचो सर अशें करूंक शकता. कारण आमी कितेंय काम आसलें सराक जेन्ना कॉल करता हांव तर म्हाजें सांगता एक बायल मनीस म्हणून सांगता. हांव जेन्ना सराक कॉल करता तेन्ना सर सदांच म्हणटा बाबा कितें जालें सांग. जेन्ना आमी ऑफिसांत वयता प्रत्येक बायलेक म्हाकाच न्हू प्रत्येक बायलेक सर म्हणत आसता बाय सांग कितें जालें. जेन्ना मिटींग आमची काबार जाता रात जाता कितेंय जाता प्रत्येक बायल मनीस घरा पावली की ना म्हणजे प्रत्येक ड्रायव्हराक सांगता मातशें हेका मातशें पावय तेका मातशें पावय म्हटल्यार प्रत्येक बायल मनीस घरी पावला की ना ही सगळी जबाबदारी सराची असता. विरोधी पक्षाच्या काही नेत्यांनी आमच्या आमदाराचेर आरोप केल्ले आहा, एलिगेशन केल्ले आहा. एलिगेशन करप कोणाचेरूय जाता, एलिगेशन प्रूव करपाचें खूब इम्पॉर्टंट आसता. तेणी कितें कितें प्रूफ सबमीट केल्या आमकां खबर ना ते प्रूफ कशे आहा, वेदर इट इज मॉर्फन प्रूफ्स आहा की लायव्ह प्रूफ्स आहा. द रुलिंग द इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सी जे आहा पळय दे विल ब्रिंग इट टू द लायट. वन थिंग इज जर असल्यो सगळ्यो गोष्टी फक्त इलेक्शनाच्या टायमारूच कशें तेंचें लक्षान येता हें म्हाका कळना किंवा करपाचें तेंचे तकलेन अशें घुसता. गेल्या इलेक्शनाकूय आमी पळयल्लें अशेंच कितें तरी घडलेलें आनी लास्ट मिनीट तरी सुद्दां आमी भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्याचो आमच्या आमदाराचेर पूर्ण विश्वास आहा आनी परत एकदां ताका तिकीट दिल्या उपरांत आमी ताका निवडून हाडपाच्या खातीर सगळे सक्षम लोक आहा. आनी विश्वास आसता पळय तो सदांच इम्पॉर्टंट आसता. आमचो ताचो विश्वास आहा आनी तेणी नीती 10 वर्सां जे पक्षा खातीर काम केलां मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर काम केलां ते खूब लोकांच्या लक्षान आहा. हे लोकसभा एकठांय आमचे बायलां सगळीं सुमार 2-3 हजार लोक एकठांय जालो आहा. तो आमच्या सराक फाटल्यान आहा, बायलां पासून सराक फाटल्यान आहा. आनी हांव आमोणकरांक सांगता की डर्टी पॉलिटिक्स आमचे कडेन खावं नाका, खावं जाल्यार बरें क्लीन पॉलिटिक्स खाव. आनी आतां 2 म्हयन्यान इलेक्शन आसतलें ही आमची बायलां ताका घरान मारून धाड येतली म्हाका दिसता. अशें बायलांचेर इतलो राग आयला बायलांक की सराचेर दिसता एलिगेशन घायलां. एक्चुली कितें आहा हे जेन्ना आयक सपोज हांव जर कितें चोरी केली जाल्यार म्हाज्यार कंप्लेंट केल्यार जाल्यार पुलिसान एक्शन घेवपाचें आसता. जाल्यार आमच्या MLAचेर आजून पर्यंत कसली कंप्लेंट नासतना हेंच्यांनी हे
जे आरोप केला ते सारखे न्हू. असल्या नीच आनी सकयल्या पातळीर जावन इतले पॉलिटिक्स करपाचें न्हू.